देवाची वेदी सोरी वेदा कुशकायचो दोस म्हाका दितोल्या देवाचेर विश्वास करून हांव येता देवाचेर विश्वास करून हांव येता तुजो उजवाड मोडचेर घाल तूं विश्वासी म्हूण घडोवन तुज्या ओची दोंगराची दोळेन म्हाका वाटा कर देवाची वेदी सोरी हांव येता कुशकायचो दोस म्हाका दितोल्या देवाचेर विश्वास करून हांव येता देवाचेर विश्वास करून हांव येता आजच्या दिनवासनेचे मीस मारिया युलारिया डिसोजाच्या इंतजाम पासत भेटूया आज तिका 85 वर्सां भरतात देवान तिका बरी भलायकेन कृपेन आनी आशिर्वादान सदांच बरोवंक तिका आनी तिच्या घरच्यां पासत आजच्या मिसान मागुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं हे पवित्र मेसाचे भेटेंत वा ते परिवार घेवचे खातीर आमची पातकावड करून घेवया खालती काय दुःख धरून म्हणूया अपातकी सर्वोदिदार देवा आनी तुमकां भावणानो म्हजो गुन्यांव हांव विचारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वाजत भाग्योन सदांच अकबार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पळोवंक आमेन सोम्या सोम्या काकूत कर सोम्या सोम्या काकूत कर प्रिसा प्रिसा काकूत कर प्रिसा प्रिसा काकूत कर सोम्या सोम्या काकूत कर सोम्या सोम्या काकूत कर प्रार्थुया सरपददारा आनी ससनाच्या देवा तुज्या भक्तांक आमच्या भाव भयणींक मोहिमेवंत करून तुजो अगणीत मोग आमचे ताय तूं दाखयत आसाय तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वासीपणान पाटलाव करूंक तांचे विनवणेन आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन मुन्नींच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हज्या पुता तुजे लागीं घडटा जाल्यार उपकार करूंक जाय ताका तो करिनासतना रावूं नाका
तुजे लागीं घडटा तेन्ना तुज्या पेल्याक म्हणून नाका, चल वच, नव्यान ये, फाल्यां दितलो. तुजो विस्वास दवरून तुज्या घरा लागींच रावता त्या शेजाऱ्याक फास मांडू नाका. तुका कांयच वायट करूंक ना त्या मनशा कडेन झगडूं नाका. कोरकूस मनशाची नाटकाय करूं नाका. केन्नाच ताची चाल दवरूं नाका, कित्याक खोट्या मनशाक देव विटेता, पूण प्रमाणीक मनशांचेर तो विस्वास ठेवता. खोट्या मनशाच्या घराचेर सुरेस्पराचो शिराप पडटा, पूण शगुनी मनशाच्या घराचेर तो आशिर्वाद घालता. मस्कऱ्यो कोत्तेल्यांचो तोय मस्कऱ्यो कोत्ता, पूण कालत्यांक तो देण्यांनी बुत्ता. देवाचे उतोरे. देवाचे ओळखकार. आमचो जबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सुरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण कोत्तलो. सगळीं म्हणुया. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सुरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण कोत्तलो. सुरेस्परा तुज्या तोंबून विराट करूंक कोणाक मेलोत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत? चुकी विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, कालचान तान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक सबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सुरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण कोत्तलो. पेल्याक कसलेच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचंडां घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सुरेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक सबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सुरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण कोत्तलो. उश्णें दिता वाड घेना, लॉस खावंक कबूल ना, निरअपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल सबाब. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार सुरेस्परा प्रमाणीक मनीस ठिकाण कोत्तलो. उदकार उबी रावया. Soy Visvara, soy Visvara, soy Visvara, soy Visvara. तुजो उजवाड मनशा मुखार पोचून दी. तुज्यो बऱ्यो कन्यो पोलेवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूं. Soy Visvara, soy Visvara, soy Visvara, soy Visvara. Sorvespor tuमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. Luca pormone Gesù Cristo Gesù portoma. Oi matuka somya. जेजून लोकांची उरपोंजीक सांगलें, कोणूच दिवो पेटोवन तो एका आयदोना पोंदाक लिपयना वो बाजे तोडा दवरिना, पूण भितर येतात तितल्यांनी उजवाड पळोवचे खातीर तो पेडार दवरता. कित्याक शेकी उक्तें जावचें ना तसलें आतां कांयच ना लिपुल्लें. न्हय म्हूण कळचें ना वो उजवाडा येवचें ना तसलें आतां कांयच ना गुपीत. म्हणटोच तुमी कशीं आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात, कित्याक आसा ताका देव ओदिकूय दितलो, आनी ना ताचे लागचें जें आसा म्हूण तो समजता तेंय देव काडून घेतलो. Gesù Cristo Gesù portomane. Vakarituka Krista. मोगाळ भावा भयणीनो,
एका दिसाक खंय एक सुपुल्लो भुरगो आपल्या बापाय वांगडा लायट हावजान वचूंक भायर सरलो. आतां हो ताचो बापूय हूंय ह्या लायट हावजान काम करतालो. सांजेचो वेळ आसलो. हो बापूय हूंय एक ल्हानशी वात, पेटलोली वात घेवन आपल्या भुरग्याक घेवन हूंय वयर लायट हावजान वयतालो. हो भुरगो हूंय चिंता. ह्या भुरग्याक हूंय खबर आसली लायट हावज म्हणचें कितें पळय तें. आनी लायट तर दिवपाक जाय, हो उजवाड तर तारवांक वो हेर व्हडली शीप आसताय तांकां दिवपाक जाय जाल्यार ही वात कशी उजवाडाची जातली काय? इज इट पॉसिबल? इतल्या व्हडल्या शिपांक ही धाकली वात दिसती पडटली काय? हो भुरगो ही विचार करता आपल्या बापायक. हो बापूय म्हणटा हूंय, यो पळे दाखयता तुका. उंच गेल्या उपरांत हूंय एक व्हडलो दिवो आसलो. लायट हावजा वयर एक व्हडलो दिवो आसलो. बापूय हूंय ही ल्हानशी पेटलोली वात घेता आनी हो दिवो पेटयता. इश्टानो, आयचें वाचप तुका आनी म्हाका हेच दिशेन व्हरता. आतां एका दिव्याचें खाशेलेपण कितें काय? एक दिवो आसा. आमी जाणा आमच्या घरा कडेन समज लायट वचत जाल्यार घरा कडेन आमचो दिवो आसा. वर्किंग कंडिशनान आसा जाल्यार तूं आनी हांव पयलीं वचून हो दिवो पेटयतलीं. कित्याक कोणाकूच नाका काळोखान रावपाक. आनी हें आसतना समज तर आमी तर उजवाड हो दिवो पेटोवन उजवाडाची किरणां तर घेयना जाल्यार तुका आनी म्हाका घोडे काळोखान रावपाक भोव आवडटा आसतलें. आतां उजवाड म्हणटा आसतना इश्टानो हे वातीचेर नदर मारुया. पास्कांची वात. जेन्ना तुवें आनी हांवें बावतिजम घेतलोलो तेन्ना हे पास्काचे वाती कडल्यान आमची बावतिजमाची वात आसली ती कोण पाद्री हो पातकूर आसलो ताणें पेटोवन आमच्या पोदोन मोदोनीच्या आनी आमच्या आवय बापायच्या हातांत दिलोली आसतली आनी म्हटलोलें आसतलें, घे हो क्रिस्ताचो उजवाड आनी तो जळटो दवरूंक तूं वावर कर. तुका आनी म्हाका क्रिस्ताचो उजवाड दिलोलो आसा आमच्या बावतिजमा वरवीं आनी तो तुवें आनी हांवें जळटो सांबाळूंक जाय. आनी कशे तरेन तूं आनी हांव हो उजवाड जळटो सांबाळटलीं काय? दिसा दिसपट्टी देवाचें उतर खोलायेन वाचून, दिसा दिसपट्टी साक्रामेंतांनी वांटो घेवन, जशे परी आयज तुमी मिसाचे समोरंडेन वांटो घेतात, हे परी हो उजवाड आमचे भितरलो जळटो सांबाळूंक आमी वावुरतात. आमी तो देवाचें उतर तर वाचपाचें उणें करीत, मिसाचे समोरंडेन वांटो घेवपाचें उणें करीत, हो हेर साक्रामेंत तर आमी घेवंक उणें करीत जाल्यार हो उजवाड डीम जायत रावता. दुसरी गोश्ट इश्टानो, हो उजवाड जो आमच्यांत आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक जाय. तुज्या आनी म्हाज्या भितर खऱ्यांनीच तर उजवाड आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्यात. आनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावना जाल्यार पासून दुसरो मनीस तुजें जिवीत पळोवन आपलें काळोखी जिवीत उजवाडीत करतलो. एक ल्हानशी वात तर येदो व्हडलो दिवो पेटयता जाल्यार तुजें आनी म्हाजें सादारण जिवीत, आमच्या सादारण जिविता वरवीं तूं आनी हांव दुसऱ्याचें जिवितान जायते डिफरन्स करूंक पावतात. इश्टानो, व्हडलीं कर्तुत्वां आमी करपाक नाका. समाजान घोडेक जायतीं जाणां तुजे आनी म्हाजे आड उलयतात आसतलीं, तुजे आनी म्हाजेर फातर मारता आसतलीं. तूं आनी हांव बरें कितें करतात तें सोडून दितलीं काय? उगडास दवरात. जितलें कोण तुका वायट करता, जितलो कोण तुका खाला उडोवंक सोदता, तितलें तेचें दोबरादान तूं बरें कर. तुज्या बरेपणांतल्यान जो कोण तुका वायट करता त्या मनशाची नवसोरणी जातली हें हांव तुमकां आयज खात्रेन सांगता. तुजो उजवाड ज्या उजवाडान तूं दुसऱ्यांक बरें करतालोय तो उजवाड पालोवंक तूं दिवं नाका. आयज पवित्र सभा बागेवन पाद्र पियोचो उगडास करता, ताची परब समोर उमता. ह्या बागेवंत पाद्रीन आपल्या जिवितान
आपले चालींत जेजूक खऱ्यांनीच अणभवलो आनी होच उजवाड जो जळटालो ताच्यान तो ताच्या हेर समाजान हे सरभोंवतणी आसतल्या मनशांनी अणभवलो. हो उजवाड तो दुसऱ्यांक दिवंक पावलो. आयज तुका आनी म्हाका उलो जेजूचो उजवाड आमी घेवया आनी होच उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया. भेटून एक आमी गायन गावया. C15 देवा उथोर आमी घेतला पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. देवा उथोर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावदी जिविताचो मोगान गेले भेटोरेचो. बाबा तुजेर उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. बाबा तुजेर उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. बाबाक समोर दिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडून हेच भेटोरेंत जेजू वरवीं आत्म्याचे व्हड आमकां घेवता. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोडपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या मागण्यांक कोमळायन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनवतीन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददारा आनी सासणाच्या देवा सरकाडी आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. तो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सडपणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती सुतसान आमी तुजी स्तुती गायता. Sonsa, olha tu já foi boban, tu sorri, tu caso
बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेय पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सजंगवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले सांग दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यास सांग दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Bavartaco good porgo tuya. Gesù vero, Gesù 지원 살아, Gesù 오면 되도록, Gesù 오면 되도록. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देनवासता आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दियाल फिटनेर आमच्या गवणी बापाक, सिम्याव ताच्या आदारी गवण्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमास धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्यून धरून दोता आनी सरकारी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पूर्णांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वानंद आनी वैभव तुका सासण्याच्या ससना. 아멘. आमच्या सर्वांची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थून धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता ची संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लीन पोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान तेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तेच्या सस्ते सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक मुळे
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पात्रांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भोंवताची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजभर चलयता सस्त्याच्या सस्नंग. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवशिडी संवसाराचें पाप काडटली. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका फोवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. 고명체 베라라 가행 가위야 무체 마수 거래 खान D30 पान 63 D30 पेज 63. मुझे मासू कोरे खान साकुन बोडे आगोडसा काळजाक तुमच्या लागल्या बागोयात मोच्या रोकान काळजाक तुमच्या लागल्या बागोयात मोच्या रोकान आमचे गाडीज गाडीज अंदरेका जेजू तुका हांव देता तुजी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता आमचे गाडीज गाडीज अंदरेका जेजू तुका हांव देता तुजी वाट पळोय पळोय दासा तुका घेवन खोशी जाता.
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, शांतीच्या आनी सोर बुजवणेच्या बापा, तुज्या भक्तां खातीर तुका वखाणून आमी तुका तुजी भुरगीं हांगा आयज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिता त्या जेवच्या कुडी रक्ताच्या बोळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्र थायेन आमी भरूं आनी स्वर्गार सासणाची सडबण जोडून आमच्या मोहिमेबंद भाव भयणीच्या संगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार मागणे सा मिगेलीक सोगली आमी बारोबर म्हणुया. सा मिगेल महाबोडव्या, लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे स्पोदवेन सैतानांक आनी सगल्या खोटे आत्म्यांक एमखोणान लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झोलपतात. आमेन.